मिसाची इतेसावा दिनवासता आणि फॅमिलीक बरी भलायकी मागता आंसेल्मो वाज वारखा फॅमिलीक बरी भलायकी मागता दुल्सिना वेगस आणि फामील मापसा ज्युएल हाच्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता फ्रांसीस आणि जुलियो लोबो कालांगूट दिनवासनेचे मीस पेटयता मार्सेलिनो आणि ग्लॅडिस पेरेला गोवा वेऱ्या जेनेसा मॉइस हाच्या जल्मा दिसा मागूक लायता कॅलिफोर्निया नावेली थावन ऑरिन डेली आनी डेलरन हांचो भावार्थ वाडोवंक मीस भेटयता सुवारीस कांदोलीम आयच्या ह्या नविनाच्या मिसाचो मुखेल यादीक बायगिणी सांव पेद्रो इगोजीचो पाद विगार ब्रिटो फेर्नांडीस हांकां आमचें उनुनीत आमंत्रण तुमची इतेसावां खेरीत भाशेन तुमच्या फिरगोजकारांक आमी मानेवंत आग्नेलाचे मोजोतीन देवा मुखार दवरता सगळीं आमी उबी रावुया. सुरवातेचें गीत गावया. सर्वेस्परा मुखार येयात. सर्वेस्पराक मुखार दवरून आमी ह्या पवित्र सुवातेर मान्यवंत अग्नेलाक मान दिवंक आयल्या ताची मोसत मागूंक आयल्या. हे वेळार आमच्या सोडवणदारान झिजून आमचे जोण एक एकल्याचेर हात दवरूंक कुरपेन आमकां भरूंक आनी जी देणी आमी सोदता जी देणी आमी मागता घोडी आमकां पिडेंतली बरी करूंक वा आमचेर आयिल्लें दुखाक कोश्टाक प्रश्नाक फुडो करूंक ज्या गोराब्यांनी सोवस्काय ना शांती ना मोग ना त्या गोराब्यान शांती सोवस्काय हाडूंक कितली आमचीं भाव भयणां पोटदेसांत आसात पयस आसात येतभर पोटाक लागून तांचेर देवाचो आशिर्वाद पडूंक आनी आमच्या कुटुंबांनी जी भाव भयणां सोंसतात पिडेंत आसात हॉस्पिटलांत आसात घोडी तांचे खातीर मागुया
हे मान्यवंत आग्नेला उदेशी तांकां पिकोवणी मेळूंक आनी आमच्या गोरव्यांनी जायतें बरेंपण येवंक आमी सांत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन तुमकां येवकार. आयज आमी नोवेनाचो 9वो दीस समोरमताव. आयचो विशय मानेवंत आग्नेल परम संस्कारांतल्यान पोसून घेवन भावार्थ्याची फलादीक सेवा करतालो. आमी यात्रिकारां कशीं ह्या संवसाराची वाट तांकताव तेन्ना जिविताच्या उंड्याची जेजू क्रिस्ताच्या हाजीरपणाची खात्री आमी सोदताव. तो जेजू आमची गोठाय आनी जिवीत. आमी संवसारात जियेतना सूख दूख तशेंच संतोश अनुभवताव तेन्ना तो जेजू आमकां आत्मीक जेवण आनी आमची गोठाय जावंक ताचेरूच आमी थारावंक जाय. ताचे वरवीं सगळ्या आमच्या आव्हानाचेर आमी जैत व्हरूंक शकता. तर आयज ह्या पवित्र मिसाचे भेटींतल्यान परम संस्काराची पोरजा जावंक आमकां जोण एकल्याक कृपा आमी मागुया. आनी आमच्या भावान आयच्या मिसाचो विशय आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमकां नियाडाक आदार केला. हीच कल्पना आमच्या मनान दवरून जायते फावटी परम संस्काराची आमी घोडे बेपरवा केल्या. देवान दिल्ल्या शेगूण आमी बेजबाबदारीची जाल्या. असल्या पातकाची आनी सवार आमी चुकल्या. सगळे ल्हानविकायेन कालतिकायेन बापाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकीन आनी तुमकां भाव विलेलो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मोनांचे दोन तोंडां चालून वायट कारून परमेश्वर सोडून हांवें जायती पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे सोसवाय घेवन सदां सांगपार मरी सगळ्या देवतांनी भोगता. आनी तुमकां भाव विलेलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती कर म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Santitatea ișteam sosari, sorvespora deva, sorghicia raia, sorpodvegar, sorpodvegar, sorpodvegar deva papa. Ami tu ca namaskar kortau, ami tu ca divastau, tuja tur voivova pasot, ami tu ca vakantau. Moi madeva, moi madeva, nu sorgi.
Jesu Krista, बापाच्या एकल्या सुतोहा, सोम्या देवा देवाचे शे, तू संसाराचे पाप काढाय, आमची काकूट खोल, तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे ऐकून घे. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, तू स्वर्गी, कित्याक पवित्र आत्म्या सांगली, देव बापाचे महिमे, जेजू क्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, तू स्वर्गी. प्रार्थुया तुमच्या जोण एकल्या खातीर इतिहासा खातीर मागात. सर्वेस्परान आमच्या देवा, तूं सगळ्या देण्याचो रचणार आनी धोनी, तुजे असल्या धोनयाची सेवा करची म्हळ्यार आमचें पूर्ण आनी सांसूंत सूख. देखून तुजे भोक्तींत आमकां सदांच संतोश मेळोसो कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. मुन्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. एक सगुनी वस्तरी कोणाक मेळत, मोतयां परस व्हडतें तिचें मोल, तिच्या पोतीचें काडीस तिचेर विस्वास दवरता, तिच्या कडसून ताका खूब फायदो मेळटलो. सगल्या तिच्या जिवितांत ताका नुकसाण न्हय पूण आडाव ती हाडटा. ल्हव आनी सूट ती सोदूंक भोंवता आनी ती आपल्या हातांनी मेहनतीन विणटा. तिच्या हातांनी सदांच भोंवरी आनी बोटांनी सदांच सुताची गाडी. गरिबाक ती आपले हात उगडटा आनी गरजेवंतांक ती पावता. सोबिताय फोटकिरी आनी सुरोपाय पोलकी. सोरेस्पराची भोक्ती कोत्ता ते वस्तरेक वांकाणणी फावो. तिच्या हातांच्या फळांनी तिका वांटो दियात आनी शाराच्या दारवंट्याशी तिच्यो कन्यो तिचे वांकाणणी करून दिवं. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तात ती खरेंच बागी. जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तात ती सदां ताचे मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. तुज्या हातांच्या कोश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेज जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तात ती खरेंच बागी. तुज्या गोराबाचे वण्टी भितर सोफूल टांकाची वाल पोरी फुलतली तुजी घोरकान. जैतुनाच्या फांट्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजीं. जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तल्यांक असलें बाग फावो जातलें. सगल्या तुज्या जिवितांत सियोनांतान सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुजाल्यान तुज्या नातरां पणटांक पडोवंक तुका फावो जावं. जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तात ती खरेंच बागी.
बागेवन पावलून तेसलोनिकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, खंयच्या काळार आनी घडयेर हें घडटलें ते विशीं हांवें तुमकां बरोवची गरज ना. कित्याक चोर जसो रातचो येता तसो सोमयाचो दीस येतलो म्हूण तुमी बेस बरी जाणत. स्वस्ती आतां भिरांत ना अशें म्हणटा थंयच आसतना बळंतीचे वायट अकस्मात सुरू जाता तशें रावनासलेल्या निसंतोन तांचेर येतले आनी तांतलो कोणूच सुटचो ना. तो दीस चोर कसो येवन तांकां सांपडावंक तुमी काळोखांत नात. बावा भयणीनो, तुमी सगळीं उजवाडाची आनी दिसाची भुरगीं. आमी रातची आनी काळोखाची न्हय. म्हणटोच हेरां भाशेन आमी न्हिदून आसचे न्हय, पूण जागृत रावुया आनी खाण पिवण थोडें करुया. देवाचें उतोरे. उद्गार. Soy sorvespora. Soy sorvespora. Soy sorvespora. Soy sorvespora. Soy sorvespora. सोमी म्हणटा, म्हजे सोबे रावात आनी हांवूय तुमचे सोबे रावतां. जो म्हजे सोबे रिगून रावता आनी जाचे सोबे हांव रावतां तो सुबां फळां दिता. Soy sorvespora. Soy sorvespora. Soy sorvespora. Soy sorvespora. Soy sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. मातया पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. पयशिल्ल्या गांवांत बेचो आसलो तेदना एका मनशान आपल्या चाकरांक आपोवन हाडून तांचे लागीं आपली ग्रेसकाय दिली. हे परी सर्गीचें राज. एकाक ताणें 5 तालेंत दिले, दुसऱ्याक 2 आनी तिसऱ्याक 1. जोण एकल्याक आपले हुशारकाये प्रमाणे मागीर तो भायर सरून गेलो. 5 तालेंत घेतलोले ताणें रोखडेच वचून तांचेर वेपार केलो आनी 5 जोडले. तेच परी 2 तालेंत घेतलोले ताणें आनीक 2 जोडले. पूण 1 तालेंत घेतलोलो ताणें वचून जमीन कोणली आनी थंय आपल्या दोनयांचो दुडू पुरोवन दवरलो. जायतो काळ बोलांडल्या उपरांत त्या चाकरांचो दोनी परतून आयलो. ताणें तांचे लागीं हिशोब मागलो. 5 तालेंत घेतलोले तो लागीं सरलो आनीक 5 दाखोवन ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 5 तालेंत दिलोले, तर पळय हांवें आनीक 5 जोडल्यात. ताच्या दोनयान ताका म्हणलें, शेबास बऱ्या आनी कात्रेच्या चाकरा. तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी कात्रेचो म्हूण दाखयलें देखून हांव उगड्यो वस्तू तुका पातयतलो. ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. उपरांत 2 तालेंत घेतलेलो तोवूय लागीं आयलो आनी ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 2 तालेंत दिलोल्यात, तर पळय आनीक हांवें 2 जोडल्यात. ताच्या दोनयान ताका म्हणलें, शेबास बऱ्या आनी कात्रेच्या चाकरा. तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी कात्रेचो म्हूण दाखयलें देखून हांव उगड्यो वस्तू तुका पातयतलो.
ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. एक तालेंत घेतलो ताणें लागीं सरून म्हणलें, सायबा तूं कोर मनीस म्हूण हांव जाणय. तुवें ओपूंक नाय थंय तूं लिवताय, आनी लिवंक नाय थंय तूं पुंजायताय. देखून पिवून हांव गेलो आनी तुजो तालेंत 2 न्हीद पुरून लिपयलो. हो पडे तो आसा तुजो, तो तूं घे. पूण दोनयान परतीपाडून ताका म्हणलें, कोट्या आनी आडश्या चाकरा, हांवें वोंपूंक नाय थंय हांव लुंवतां, आनी लुंवंक नाय थंय हांव पुंजायता म्हूण तूं तर जाणू आसलोय. म्हणटोच म्हजो दुडू तुवें सावकारा कडेन दवरूंक जाय आसलो, आनी परतून येतोच हांव म्हजें तें त्या भायर कोलांतर हांव घेतलो आसलो. म्हणटोच ताचे लागचो तो 1 तालेंत काडून घेयात आनी 10 तालेंत आसा ताका दियात. कित्याक असल्यांक दितोले आनी ताची बोर जातली, पूण नासलोल्याचें आसा तेंवूय काडटले. कित्याकूच उपकार नासलोल्या एका चाकराक काडून ताका काडूकांत उडयात. थंय सगळीं रुदोन करतलीं आनी दांत किर्लितलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वाखाणेली तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आज साद्या काळाचो 33वो आयतार आनी ह्या मान्यवंत आग्नेलाच्या 9 दिसांनी विशय विचून काडला. मान्यवंत आग्नेल परम संस्कारांतल्यान पोसोन घेवन भावार्थाची व्हडादीक सेवा करतालो. खेरीत भाशेन मान्यवंत आग्नेलाक देवान एक विशेश गूण दिल्लो, आनी हो गूण म्हळ्यार मागणें करपाचो. मान्यवंत आग्नेल पवित्र संस्कारा फुडें वचून दिमी घालून एकसूरपणांत आपलो जायतो वेळ पवित्र संस्कारा मुखार सारतालो. आनी पवित्र संस्कार म्हळ्यार आमी जाणा जेजू, दुसऱ्या उतरांनी जेजू आमच्या मोगा खातीर, म्हजी आनी तुजे सोडवणी खातीर तो आमकां रावता दीस आनीक रात. आनी मान्यवंत आग्नेल ताचेशी वचून मागणें करून दिमी घालून आपणाक बोड मागता, शोक्ती मागता, आपणाचो भावार्थ वाडयता. आनी देवान दिल्या ती देणी बापाचे मोहिमेक स्वर्गीच्या राज्यांत घालूंक बापाची मोजत मागता. आनी एका पाद्रीचें जिवीत म्हळ्यार पवित्र संस्कारूच जावंक जाय. आनी हें भाग्यवंत मान्यवंत आग्नेलाचें जिवीत जालें पवित्र संस्कारूच. मान्यवंत आग्नेल आपूण एकसुरो रातीच्या भारार पर्यंत येतालो संस्कारा मुखार आनी जायतो वेळ रातचो एकसुरो मागणें करतालो. आनी अदीक तो बापा लागीं आपले संबंद जोडटालो. बापाच्या एकवटान तो वाडटालो. तो जेजू लागीं उलयतालो आनी जेजू ताचे लागीं उलयतालो. कर्नाटका कुमठा हांगासरलो सांक्रिस्तांव पर्यान मान्यवंत आग्नेलाक गोवायकी दिता. आग्नेलकूय रातचो एकलोच बसून पवित्र संस्कारा मुखार मागणें करतालो, नायट विजील करतालो, एकलोच रेतीर करतालो. आनी ताच्या सांगाता केन्नाय केन्ना भुरग्यांक घेवन येताले. पूण भुरगे रातची न्हीद येता म्हणटूच न्हिदताले, भुरगे न्हिदताले. पूण ह्या भुरग्यांक तांकां हळू हळू करून पवित्र संस्काराचो तो मोग दिवंक वावुरतालो. असलें मान्यवंत पाद आग्नेलाचें जिवीत जालें, पवित्र संस्काराक भेट. आनी आयचो विशय होच, मान्यवंत आग्नेल पवित्र संस्कारांतल्या पोसोन घेवन भावार्थाची फोडादीक सेवा करतालो.
आयच्या पयल्या वाचपांत म्हणणेच्या पुस्तकांत एक संपूर्ण वस्तोरी कोणाक मेळत आनी संपूर्ण वस्तोरी मेळत म्हळ्यार हें जावन आसा आमकां एक देवाचें देणें. आमचे मदें जायत्यो बऱ्यो वस्तोऱ्यो आसात, बरे गोरकार आसात, बरीं भुरगीं आसात. हें एक देवाचें आमकां व्हडलें देणें. देवाक आमी दिनवासूंक आनी आर्गां दिवंक फाव. आनी अशेंच आमच्या कुटुंबांनी जायतीं देणीं आसात. दुसऱ्या वाचपांत भाग्योंत पावलून तेसोलिनीकारांक आपले चिटीन बरोवन म्हणटा, आमच्या जिवितांत ह्या देण्याचो बरो वापर करून देवाक मानता तसलें आमी जिवीत जेवया. देवान आमकां देणी दिल्या ती म्हाका आनी तुका जाय तशी न्हय, देवाक मानता तसली वापर करून आमी जिवीत जेवया. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता तालेंताची वापर. देव ओनीत करिना. देव मनशाचे ताचे कविते प्रमाणे म्हणजे आमचे लागीं करूंक जाता त्या प्रमाणे देवान आमकां आमचे गूण दिल्यात, शेगूण दिल्यात, ते वाडोवंक आनी चोडोवंक. आनी जेन्ना एका चाकराक 5 दिले ताणें आनीक 5 केले, 10 केले. दुसऱ्याक ताणें 3 दिले, ताणें आनीक 2 दिले, ताणें आनीक 4 केले. ह्या दोनूय चाकरांक दोनयान म्हणलें, शाबासकी, तुमी थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचे म्हणून, विस्वासी म्हणून तुमी दाखयले, आनीक वेगळ्यो वस्तू तुमकां दोनी फाती येतलो. आनी एक दिल्लो तो चाकर फुडें सरता आनी म्हणटा, सायबा, हांवें भिवून लिपयलो घेवो तुजो. आनी जेजू ताका खोर उतरांनी म्हणटा, 800 चाकरां तूं जाणो आसलो तुजो दोनी खोर म्हूण, पूण तरी आसतना तुका दिल्ली ती देणी तुवें वापरून वाडोवचे सुवातेर स्वर्गीच्या राजाक तुवें लिपोवन दवरल्यात. 800 तूं चाकर. आनीक आज जेजू ह्याच उतरांनी म्हाका आनी तुमकांय म्हणटा, आमी तर बरीं चाकरां जाल्यार शाबासकी देवान दिल्ल्या देण्या खातीर. देवान आमकां दिल्या ती देणी पवित्र सोबे खातीर आमी वापरुया. आनी देवान म्हाका जाय ती देणी दिल्या जाल्यार देव म्हजे कडलें दोबरादान रावता. आनी हेच भाग्यवंत मान्यवंत आज्ञालान आपल्या जिवितांत केलें आनी दोबरादान ताणें पवित्र सोबेक हें भाग फावो केलें. पवित्र संस्कारा मुखार रावन मागणें करून हो एक विशेष गूण देणें देवान पाद आज्ञालाक दिल्लें आनी ताणें आपल्या जिवितांत पाडलें. तरी हे पवित्र संस्कारांत रावून मान्यवंत पाद आज्ञालान आपलें जिवीत संस्कारलें हे देण्याच्या मुद्द्याचेर 3 मुद्द्यांचेर आमी नियाळ करुया. पवित्र संस्कार जावन आसा आमकां ओत्मीक तीर गोट करतलो संस्कार. पवित्र संस्कार जावन आसा आमचें ओत्मीक जिवीत तीर गोट करतलो संस्कार. ह्या पवित्र संस्कारान मान्यवत आज्ञालान पवित्र संस्कारा मुखार बसून मागणें करून मिसाचें बलिदान भेटोवन ताचें जिवीत ओत्मीक जिवीत तीर गोट जालें. आनी न्हयच ओत्मीक जिवीत पूण कुडीचेंय जिवीत. ताच्या जिवितांत येतल्यो आडकोड्यो, ताच्या जिवितांत उप्रासलेले प्रश्न, ताच्या जिवितांत आयलोली पिडा भावार्थान फुडो केलो आनी ताणें जैत वेलें. ओत मान्यवंत पाद आज्ञाल आमकांय पवित्र संस्कारा मुखार रावून हें बोड घेवंक आपयता, आमचें जिवीत तीर गोट करता. दुसरो मुड्डो, पवित्र संस्कारा वरवीं आमी भाग्यवंत जाता. भाग्यवंत मान्यवंत पाद आज्ञाल भाग्यवंत जालो पवित्र संस्कारा मुखार रावून आनी ह्या भाग्यवंताच्या वर्गांत ताका बेगीनूच मान मेळोवंक आमी मागुया. तो पवित्र आनी हेच खातीर ताका मान दिवंक आमी धांवन ताचेशी येता. आज पर्यान तो आमचे सगळे ल्हान उचोऱ्यां मिलाग्री करता. एक बेगीनूच ताणें व्हडली मिलाग्र करून ह्या भक्ताचो मान ताका फावो जावंक आमी मागुया. आनी हें ताचें पवित्रपण भाग्यवंतपण उदीक वाडोवन ताका ह्या आल्ताराचो मान जावंक आमचो गोंयचो पूत
आमचो जोण एक एकल्याचो पूत म्हणून ताका ताचे खातीर मागून आल्ताराचो मान फाव जावंक मागुया. आनी तिसरो मुड्डो, पवित्र संस्कार वरवीं एकामेकाची सेवा करूंक बोड मेळटा. मान्यवंत आग्नेलान जायत्या जाणांची उदीक करून गरिबांची सेवा चाकरी ताणें केली. आनी आयचो दीस आमकां सेवा धर्माक शिकयता. आमचे डायसिजींत गरिबांचो उगडास करून तांचे खातीर मागुया. गरिबांचे जायते प्रश्न आसात. ताणें आपणाकूच उणें करून, मान्यवंत आग्नेलान आपणाकूच उणें करून गरिबां खातीर ताणें जायतें बरेंपण शिपडायलां. गरिबांक दुडवांचो आदार दिलो, गरिबांचो इलाज ताणें केलो, गरिबांक ओत्मीक वाटेन ताणें बरी बूद दिवन ओदीक तांकां देव तांच्या जिवितांत आपणावचो केलो. आनी अशें करून पवित्र संस्कार ताणें आपणाकूच दवरूंक ना. जें देणें ताका दिल्लें तें देणें ताणें दुसऱ्यांक वांटलें. आज जेजू म्हाका आनी तुमकां कितें सांगता काय? मान्यवंत आग्नेला भाशेन आमी मनशांच. आमकांय पवित्र संस्कारा मुखार वचून मागणें करूंक उलो मारता. आमच्या जिवितांत जायते दूख येता, जायत्यो आदोडमोडां येतात, आमी निराशी जाता. कितें करचें? जेजू म्हणटा, भिवूं नाकात. तुमच्या जिवितांत पिडा उप्रासल्या, तुमच्या जिवितांत दूख आयलां, म्हजीशी येयात, हांव तुमकां शांत समाधान करतलो. असल्या वेळार धांवून आमी जेजूच्या पांयशी वचुया, ताच्या पांयशी बसुया आनी ताचे लागीं उलोवया. आमचे सगळे जिविताचें समर्पण ताच्या हातांत घालुया. सूख, दूख, कोश्ट, पिडा, आनी हो जेजू आमकां आपलो हात लावन आपल्या उतरांतल्यान पिकोवणी दितलो. तर असलो आमचें जिवीत तिरगोट करूंक आमी वावरुया. दुसरे सुवातेर आमचें पवित्रपण. आमी क्रिस्तांव म्हणटो सगळीं पवित्र बातिजमाच्या संस्कारा वरवीं, पूण ओदीक आनी ओदीक आमचें पवित्रपण वाडोवया. आनी पवित्रपण वाडोवंक म्हळ्यार मागणें. जावं आमी तेरसाचें मागणें करता, मिसाचे बेटेंत वांटो घेता, उगोडे रितीराक वेता, हे आमच्या जिवितांत जियोवया. पुरो ना मिसांत वांटो घेतलो, घरा लागीं वचून शेजरा लागीं झगडी केली ना. त्या मिसांत आमी जिवंक वावरुया. आमी तर खरेंच पवित्रपण आपणावया. दुसरो आमकां सोतायता बोगसोणें दिवया. दुसरो आमकां वायट करता ताचे खातीर मागुया. आनी हे भाशेन ही पवित्रताय आपणावून आमी एक दीस भाग्यवंत जावंक पावतले. आनी तिसरे सुवातेर मान्यवंत आग्नेलान दुसऱ्या सोबे सेवा चाकरी केली, गरिबांचो हुस्को दवरलो. आमी एकामेकाची सेवा चाकरी करुया. आनी ही सेवा चाकरी गरजेवंतांची म्हणटना पयलीं स्वता आमच्या कुटुंबांतूच आवयन बापायन आपल्या भुरग्यां सोबे बरे भाशेन सेवा चाकरी करूंक, भुरग्यांनी आवय बापूय आमचे सोबे कोत्तात ते त्याग, सॅक्रिफायस ओडकून घेवन तांकां एक बरें उतर दिवंक, आमच्या शेजाऱ्याक कोण पिडेस्त आसा आमी जाणून ताची निगा घेवंक, खबर घेवंक, आनी हे भाशेन हुस्को, मोग, ही सेवा चाकरी दुसऱ्यां सोबे करून देवान दिल्ले आमचे शेगूण वाडोवन चोडून बापाचे मोहिमेक आमी स्वर्गीच्या राज्याक पावतले. आनी तेन्ना जेजू आमकां म्हणटलो, शेबाद चाकरांनो, तुमी भाग्यवंत, पवित्र तुमी, भावार्थी तुमी, जें कितें करूंक जाय आसलें तें संवसारांत केलें, म्हज्या स्वर्गीच्या राज्यांत वांटो घेवंक येयात. तर असलें जिवीत जिवंक आमकां कृपा मागतना मान्यवंत आग्नेलाक बेगीनूच आल्ताराचो मान फावो जावंक हे मिसाचे बेटेंत खतखत्यान भावार्थान मागुया. उबी रावया. हे वेळार आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया म्हणून सत मानता देवाक स्वर पदवेदार बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोड सांबाळलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पंच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले,
ताका कुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका निकिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो स्वर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तां जे मेल्यांची म्हूण सुबे करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक वक्तांचो एककार पातकांचे मोक्षणे कुडीचे जीवनपण सासणाचे जिवीत आमेन. भावार्थान बोरवाशान बरोवन आमच्यो गरजो आनी मागणी आमी सर्गीच्या बापाक उबारुया. आमचे पवित्र सोबेक आमच्या मागण्यांतल्यान बापाक आमी उबारुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी आनी यादनिकांनी परम संस्काराची पवित्रताय सांबाळूंक आनी परम संस्कार आमच्या क्रिस्ती जिविताची जोर आनी तेंगशी म्हूण समजून ह्या संस्कारा वरवीं आपले पोरजेची ओत्मीक भूक मारूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आमच्या देशांत शांती आनी एकवट वसूंक आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी एकचाराच्या मनान आनी सामान्य बरेंपण पळोवन सगल्यांची उदरगत जावंक फावो ते निर्णय घेवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. पयलीं क्रिस्तांवां आपलें आसा तें सगलें भागा वांट्टालीं. तांचे मोदें सामान्य मन आसलें आनी तीं आपलेंपण विसरून विस्वासपणी आपली जबाबदारी पाळटालीं. तर आमकांय परम संस्कारा वरवीं तीच प्रेरणा मेळून आमी गरजेवंतांची ओदीक करून दुर्बळांची आनी निराधाऱ्यांची सेवा करूंक आमकां निर्मी म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. मान्यवंत आग्नेलान परम संस्कारांतल्यान जेजू कोणभोवून सुबाम फळां उत्पन्न केलीं. ताचे वरवीं आमकांय परम संस्कारांत हाजीर आसलोल्या सोमी जेजूक वेंगूंक स्फूर्ती मेळूं आनी मान्यवंत आग्नेलाच्या सांत कोरोनाचो प्रोसेस बेगीनच शार्ती पावूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आनी ओगीच रावन एक गोडीभर माग तुजे खातीर तुज्या कुटुंबा खातीर तुजी खासगी मागणी. सर्गीच्या मोगाळ बापा जी मागणी भावार्थान तुजे मुखार दवरल्यान ती तुजी खुशी जाल्यार आमकां फाव करूं म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. भेटवणीच्या वेळार गीत गावया. दुपासो जसो परमळ सी 16. Por
मोच्या भयणी भावानो, हे मोचें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या नांवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाड बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी कोरी भोक्ती आमच्या काळजांनी वाडोवं आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं. हें आमी मागता आमच्या सुमिया जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाप तूं, सगळे पदवेचो सासणाचो देव तूं, आतां आनी सदां काल. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका वाखाणूंक दिनवासूंक फाव. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच बरेपणाचो. तुजे सोबे आमी चेतांव, भोंवतांव आनी आसांव, आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगतांव. भोगोर सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूट भोगूंक आमी बोरवाशान रावता. ते पासत आतां देवदूतां बरोबर तुजे अजेपांचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर हे वेळार तुज्या मोगाच्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ह्या उंड्या आनी सोऱ्या बरोबर आमचें सूख, आमचें दूख, आमचे घोराबे आनी आमची सगल्यो प्रश्न आडकोडी तुका भेटयता. ह्या आल्तराचेर घालता. मानून घे आनी पवित्र कर. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. हो जेजू आमकां परम संस्कारांत रावता. मान बागावन नमस्कार करुया. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. अजू जेजू मान बागावन ताका नमस्कार करुया. भावार्थाचो गूट परगटुया.
Jesu तुझे मरण आमी सोरुंता तुझे पुनर जीवन कोणावी परगटा तुझ्या येण्या आमी ओद्रेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सोडूनची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आर्गां दिता आनी जेजूची कूड आरोगत शेवतल्या मांव समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नॅरी आमच्या घुवडी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तूं तिका प्रितीमोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भर वांसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या मरून गेल्ल्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पडजळीत मुखां मोड पडोवंक फाव कर आमां सोमेस्तांची हे मिसाची भेटेंत वांटो घेवंक आयल्यांचेर दोनयाचे जोताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवेदार बापा सर्वंदरांनी वैभव तुका शासनाच्या शासना जेजून आमकां मागणें शिकयलां हेंच मागणें म्हणटना आमच्या काळजांत पवित्र संस्कारा वरवीं मोग रिगून आमी ओदीक भावार्थाची जावं ओदीक आमच्या जिवितांत पवित्रपण वाडोवंक आनी दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक असलें मोन आमकां मागुया आनी मान्यवंत आग्नेलाक बेगीन आल्तराचो मान फाव जावंक आमी बापाक प्रार्थुया बरोबर म्हणून आमची बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो इंग्राज जायत आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा तूं सगळ्या वायटांतली विघ्नांतली पातकांतली पिडेंतली सगळ्या संकोश्टांतली तूं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोजकाय शांती मोग बोगसोणें आनी कुडीची आनी ओतम्याची देणी आनी भलायकी आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वागंतांतली वटाय सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो येताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं मोगान आनी कुशालकायेन एकामेकाक शांती दियात संसाराचे पाप काटेले आमची तुझी कूड आरोगत आमी आतां शेवंक वेता
ते आमचे जोडटी आनी कास साडिना जावं पूण जेच काकलुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक बरी भलायकी आनी ओको दिवं. ओ जेजू बापाचो पूत आमचे सोडवणी खातीर आमकां बोड दिवचे खातीर हे पवित्र संस्कारांत रावता. भावार्थान येताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यान ते आमी खरेंच सुभागी. सौम्या तुवें पूण तुज्या एका सुरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू यो तूं यो. मोगाळ जेजू यो भावा भयणी भेटूंक भेटूंक यो. मोगाळ जेजू यो भावा भयणी भेटूंक भेटूंक यो. आमच्या रावूंक यो जिवीत आमचें भोगूंक यो. मोगाळ जेजू यो भावा भयणी भेटूंक यो. घोडाय तुजी दी उजवाड आमकां हाड तुजी संतोश तुजो आमकां दी फावो तितली भलायकी. घोडाय तुजी दी उजवाड आमकां हाड तुजी संतोष आमकां दी फावो तितली भलायकी. मोगाळ जेजू यो भावा भयणी भेटूंक यो. मोगाळ जेजू यो भावा भयणी भेटूंक यो. मोगाळ पिराय भावा गोटाय विश्वासा काजा पेटूया जेवणान देवा पेड्याच्या मोनान दिराय बाळगा. कुशू गोटाय विश्वासा काजा पेटूया जेवणान देवा पेड्याच्या मोगाळ जेजू यो भावा भयणी भेटूंक मोगाळ जेजू यो भावा भयणी भेटूंक यो.
जेजूया मोगा जेजूया भावा भयणी भेटूंक भेटूंक यो कांसात आमच्या रगतान जिवीत आमचें जिवीत भरूंक यो मोगा जेजूया भावा भयणी भेटूंक भेटूंक यो सगळ्यांक आमकां सगळ्यांक तुझे सारकी निर्मळ सगळ्या कोणे मोगार तुझो जेजू उपकार कर सगळ्यांक आमकां खावपी तुझे सारकी निर्मळ सगळ्या कोणे मोगार तुझो जेजू उपकार कर मोगा जेजूया भावा भयणी भेटूंक यो मोगा जेजूया भावा भयणी भेटूंक यो घडीभर आमचे दोळे धांपून आमी जेजू लागीं उलोवया. ताणें येदो व्हडलो सोयेग आमकां दिलो ह्या दोंगरार येवन ह्या मिसा समोरमणेंत वांटो घेवंक. ताका वाखाणुया, दिन वाचुया, आर्गां दिवया. उबी रावया. प्रितीच्या बापा, हे संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. हें संस्कारलोलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. हे पसुना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडोय म्हूण काळतेपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं बसूया. प्रिय बाबून्यानो, तुमची कोतकोतीत भक्ती मानेवंत आग्नेला सवें पळोवन आनी इतल्या भक्तीपणान तुमी ह्या मिसा समोरमणेंत भाग घेतलेलो पळोवन आमी संतोसता आनी मागता तुमकां मागलेलीं सगलीं देणी देवान फाव करूंक आनी तुमचें कुटुंब मानेवंत आग्नेलांत सदांच सुरक्षीत दवरूंक. आयच्या नोवेनाच्या मिसांत वांटो घेवन मुखेल यादनी कसो हे मीस समोरमतल्या बायंगिणी सांव पेद्र इगोर्जेच्या पाद्विगाराक पाद्री ब्रिटो फेर्नांडीस गांवांत तो हांगासर बाटयेचोच आनी म्हाका दिसता तो भुरगेपणार हांगा जायते फावट आयले आसतलो, आपल्या फॅमिली सांगता म्हणून ताका आमी आमंत्रण दिलें आनी आमंत्रण ताणें बेगीनूच स्विकारलें. तर आमचे काळजांत हांव दिनवास तुका फादर ब्रिटो मानेवंत आग्नेलान तुमच्या गोवळीक वावरांत सदांच तुमकां सुफळ आनी खुशाल दवरूंक. जो कोण भक्तीन गायता तो दुपट मागणें करता. आयज आमचो मायस्तेरो पाद्री पिटर कार्दोज आनी ताचें गायन मंडळ आमकां ह्या मिसांत वांटो घेतना तांच्या गायनांतल्यान स्वर्गार आसल्याचो अनुभव जेरूल जाला आसतलो. तुमकां सगळ्यांक आमी काळजांत जावन दिनवाशी आनी मागता हांव सदांच तुमचे पासत मानेवंत आग्नेलान मागूंक आनी खेरीत भाशेन आमच्याच संस्थेच्या पाद्री पिटर कार्दोजाक पासत. कांय कळोवण्यो पेडेस्तांचेर मागणें आतां इगोर्जेंत आसतलें. एक नवी ऑडियो CD पाद्र आग्नेल आमच्या इश्टा उजवाडाक हाडल्या आनी ह्या सीडींत आमच्या मायस्तेरो पिटर कार्दोजान पाद्री पिटरान एक गायन केल्लें आसा. ही CD विक्रेक मेळटा ह्याच बँड स्टँडांत. आमच्या
पिलारच्या संस्थेंत पाद्री जातल्यांक स्पॉन्सर करूंक सोदतात तांकां तांणी बर्सस डेस्क ह्या ऑफिसांत वचून मेळचें 2024 वर्साची कोंकणी बायबल डायरी उजवाडाक हाडल्या आमच्या संस्थेन तुमच्या घरांत दिसा दिसपोटी तुमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक आनी हें उतर तुमच्या जिवितांत जिवंक तुमकां ही बायबल डायरी चड आदार दितली ती विक्रेक तुमी घेवंक जाता आमच्या बँड स्टँडान तुमकां कोणाकूय पांडालाचो खर्च आजून दिवचो आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांत तुमी दिवं येता फाल्यां मानेवंत आग्नेलाचो 9 आनी 6 पुण्यतिथीचो दीस मिसां 5:30 7:45 आनी 8 दोबाजीक मीस 9:30 वाजता त्या उपरांत सकाळीं 11:30 मीस आसतलें सांजे मिसा सोदा भाशेन 4, 5:15 आनी इंग्लिजीन 6:15 तुमी जायत्यांनी उदार मनान आनी काळजान आमकां आदार दिला जावं माटवाचो खर्च जावं फुलांचो जावं आमच्या मिसावांक वा आमच्या सिमिनारिस्ताच्या शिकपांत तुमकां सगळ्यांक आमी काळजान धांवन देव बरें करूं म्हणटा आनी मानेवंत आग्नेला वरवीं देवान तुमचेर आनी तुमच्या घराब्याचेर आशिर्वाद घालो म्हूण आमी मागता रेमी लोबो ही एक पोतीन केपें जावन आपल्याक मेळ्ळो उपकार बरोवन सांगता म्हजो गोरकार स्वित्झर्लंड प्रवास करूंक ओतुंबराच्या 31 भायर सरलो तो एअरपोर्टाचेर पावले उपरांत ताणें हॉटेलांत वचपाक गाडी आपयली आनी उपरांत हॉटेलांत गेलो थोड्या वेळान ताका उगडास जालो की हँडबॅग गाडयेंत उरलें म्हूण तातूंत जायते उंचा मोलाचे डॉक्युमेंट आसले आनी इंडियन तशेंच युरोज बरेच पयशे ते बॅगांत आसले ते भायर मोबायल फोन असल्या आकांताच्या वेळार ताणें मानेवंत आग्नेलाक उलो मारलो बॅग मेवल्यार पुरो म्हूण ही खबर ताणें हॉटेलाच्या मॅनेजराकूय कळयली मॅनेजरान ताका पुलीस कंप्लेन करूंक सांगलें पूण कंप्लेन करूंक कांयच जायना तें पळोवन ताणें परत गाडी घेवन एअरपोर्टाचेर गेलो आनी ड्रायव्हराक सोदूंक प्रयत्न केलो अकस्मात ताणें ड्रायव्हराक पळयलो ताणें बॅग ताका हाडून दिलें आनी म्हणूंक लागलो हांव तुजी वाट पळयोव नासलो सगळें जें बॅगांत आसलें तें ताका परत मेळ्ळें खुशाल जावन तो परत आपल्या हॉटेलांत गेलो हें सगळें मानेवंत आग्नेलाच्या मजतीन जालें मागता बेगीनूच मानेवंत आग्नेलाक आल्ताराचो मान फाव जाल्यार पुरो म्हूण सगळीं आमी आतां उबी रावन उपकार मेळूंक मागणें आमी म्हणुया जायते उपकार मागूंक फावोर मागूंक आमची पिडेंतल्यान आमकां सुटका मेळूंक आमी ह्या दोंगरार मानेवंत आग्नेलाच्या हातांतल्यान देवाक मागणी घालूंक आयल्यान म्हज्या दोनूय बाजूनी स्क्रिनार तुमकां मागणें दिश्टी पडटा तें आमी सांगता व्हडल्या आवाजान करुया एके भाशेन स्वर्गाच्या दारार आमी मारून देवान आमकां मागता तें बेगीनूच दिवंक मानेवंत आग्नेलाच्या मजतीन आमी हें मागणें सांगता करुया व्हडल्या आवाजान सोर पदवेदार देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओत्सोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या बागीवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजान थावन मागता तशेंच आतां मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या ओनंद बरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुमच्यो सगळ्यो गरजो हे वेळार मांडात एक खुणा कशी फाव कर म्हूण विनयता आतां आमी मानेवंत आग्नेलाक बागीवंताचो मान मेळूंक मागणें करुया मोठ्या आवाजान सगळीं बरोबर ओगणीच काकुतीच्या देवा सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खोशी
आनी आमच्या बरेपणाक उपकारतात जाल्यार मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन. मानेवंत आग्नेल विनोती कोर आमचे पासून उडास करता. ह्या मिसा उपरांत इगोर्जेंत पिडेवंतांचेर मागणें जातलें. भायर आसात ती 5-15च्या मिसाक तुमी रावतात थंयसरूच रावात. मांडवांत आसात तांकां भायर सरून दी. उपरांतूच तुमी भितर सरचें. मांडावळ सांबाळूंक मागता. 10 मिनट आमकां आसात दुसऱ्या मिसाक. आतां तुमी सगळ्यांनी मान खाला करून शेवटाचो आशिर्वाद तुमचेर देवाचो तुमी घेवचो. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन देवान दिल्ले गूण दोबरादान करून जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. बाबा प्रितीच्या माता तुझी पडदा बागोया मासो बेस्ताची आशा. अवताराचो मान फाकोर तुझ्या भोवतो पदराक गेला तुमच्या प्रिती बाबा. देवउत्राचो परगोटणार तो व्हडतो पुलपित्रा आवाज गोडगोडा सारको. सेर्मा मागताच्या पुस्कोळ लोक वचो मिसकोडताना बोडवो दिसो. बापा प्रितीच्या माता तुझी पडदा बागोया मासो बेस्ताची आशा. अवताराचो मान फाकोर तुझ्या भोवतो पदराक गेला आमच्या प्रिती बाबा. सेवक जालो पोरजीच्या मोगाचो दुबळ्या धाकट्या सोवेताचो हुस्को. समाज नो सोरूंक ताकतीन बावुरलो वेगळोच जाल्लो का मोदलो सोपयलो. बाबा प्रितीच्या माता तुझी पडदा बागोया मासो बेस्ताची आशा. अवताराचो मान फाकोर तुझ्या भोवतो पदराक गेला आमच्या प्रिती बाबा. बाबा प्रितीच्या माता तुझी पडदा बागोया मासो बेस्ताची आशा. अवताराचो मान फाकोर तुझ्या भोवतो पदराक गेला आमच्या प्रिती बाबा.